लुकाचें शुभ वर्तमान. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयल्ली म्हूण आयकून तिची शेजारी सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमोणे झकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरो करून विचारलें आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारी तोटाकलीं आनी जुद्याच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो घडण्यो गाजताल्यो आनी आयकताल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सवे आसलो. आनी भुरगो वाडटा वाडटा बुदीन घोट्ट जालो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडसर तो अरोण्यांत रावतालो. देवाचें उतर हें.